मंगळारा काणकोणच्या रवींद्र भवनाचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार सभाघराक संजय बांदेकर हाचे नाव दिलां आनी काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लता मंगेशकर कलांगण अशें नाव दिलां। RDX ब्युरो रिपोर्ट। हांव समेस्त सगळ्या कलाकार जे जावन गेले आनी हाज्या फुडें जे कलाकार घडटले तांच्या खातीर आयचे हे आमचे रवींद्र भवन लोकार्पण करता। रवींद्र भवन लोकार्पण करता आसतना हा 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता। बाय सारा नायक गांवकर ह्या कावन्सिलांत आनी काणकोणकारांनी आमकां जी रिक्वेस्ट केल्या की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली तांचें नाव दिवपाक जाय अशी तांची आस्त आसा। आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक संजय बांदेकर हांचें आमी नाव घोशीत करता। इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचे तैलचित्र जे आसा ते म्हज्या उजव्या सायडींतल्यान ते तैलचित्र लायले वयतले जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा हे सगळी याद दवरचें। आनी हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता। गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचे देहांत जाले आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें। गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी। आनी हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आनी निश्चितच आमी सरकारांत ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनाक आमी लता मंगेशकर कला अंगण हे नाव घोशीत करता हाचेंय तुमी स्वागत करता। काणकोणकारांच्या मदीं लता मंगेशकरा सारखे असेच कलाकार निर्माण जावचे, संजय बांदेकरा सारखे असेच सोशल वर्कर आणि कलाकार या दोन्ही हातूंतल्यान तयार जावचे होच सरकाराचो ध्येय आसा, होच सरकाराचो उद्देश आसा।